गोंयांत वेगवेगळ्या मळार काम केल्ल्या लोकांचो संघर्श लोकांमेरेन पावचो म्हण मडगांवच्या रवींद्र भवनांत संघर्श सन्मान नांवान व्याख्यानमाळ दवरल्या. कार्यावळ शेनवारा सांजे जातली. कोनी बाबाक कोंकणी माचयेर 50 वर्सां जाल्ल्यान ताचे कारकिर्दीचो भोवमान म्हण खासा कार्यावळ दवरल्या. इतल्या मजगतीं जुलयांत भजन सर्तींत वांटेकार जावपी स्पर्धकांच्या तयारेक कला अकादमी 8 विभागांनी कार्यशाळा घेवपाची आसा. आणि भजन स्पर्धेची पूर्व तयारी जाता ती आमी पावस आता लागना फुडें रोखडेच वेगवेगळे कडेन भजनाच्यो कार्यशाळा घेतात. अंदू वर्सा 8 कडेन एकाच फावट ह्यो कार्यशाळा जावपाच्यो आसात वेगवेगळ्या केंद्रांचेर. आणि bangla.com आणि कला अकादमी ह्या दोगांनी मेळून हो जो म्युझिक फॉर नेपाल कार्यक्रम आंखला आणि हो कार्यक्रम 11 जुनाक जावपाचो आसा. 6 जुलयाक रवींद्र भवनान गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत वावुरपी लोकांच्या संघर्षाची म्हायती दिवपाक संघर्ष सन्मान व्याख्यानमाळा आणि कोंकणी माचयेर 50 वर्सां काम केल्ल्या कोनी बाबाचो भोवमान म्हूण खासा सांस्कृतीक कार्यावळ दवरल्या. संघर्ष सन्मानाचे 6वे जे पुष्प जे आसा 6वे जो पदर आसा तो 6 तारखेक रवींद्र भवनान जातलो 5:30 वरांचेर. आणि ह्या वेळाचेर हे संघर्ष सन्मानाचे पुष्प आमी स्वर्गीय दोतोर काशीनाथ जल्मी हाका अर्पीत केल्ले आसा. समाजा खातीर कितें तरी करपाची तांकां तळमळ आशिल्ली आणि अशे ह्या व्यक्तिमत्वाचे संघर्ष सन्मानान आमी पुष्प गुंतात की अशा कोनी बाबाक खरें म्हटल्यार आमी हे 50 वर्सां पूर्ण करप म्हळ्यार कितें फकाणाची कामां न्ही. तियात्राच्या माचयेर आसूं की गीत गायन आसूं गीतकार म्हणून आसूं किंवा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत एक वेगळो एक आयाम केल्ल्या कोणीक कोण वळखना असो कोण ना. ह्या कारकिर्दीक एक सलाम म्हणून कोंकणी म्युझिकल गितांचो कार्यक्रम त्या दिसा दवरिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि देवेंद्र गांवकर. 27वी राज्य पावड्या वयली ज्युनियर आणि सब ज्युनियर एक्वेटिक सर्त पेडे खेळा संकुलात शुक्रारा सांजे सुरू जाली. 150 भुरगीं सर्तींत वांटेकार जाल्यात. सर्तींत बरी कामगिरी करतल्यांक गोंयचे टिमींत घेतले म्हण गोवा स्विमींग असोसिएशनाचो सचिव सुदेश नागवेकार सांगता. Number 8, 50 meters breaststroke, girls group 1. Record strength in the name of Nitya Alankar with the timing of 38.44 seconds in the year 2014. Qualifying time for next year. 156 participants are participating in this meet. Diving events are held in Panjim. We have got about 13 divers and this is the benchmark for the national selections. We are going to have swimming nationals in July from 13th to 19th in Balewadi, Pune, and we are going to select the Goa team from this particular performance. We have got some qualifying marks set by the Federation of Swimming Federation of India, so whoever qualifies will go for the nationals. म्हापसा स्विमर्स क्लबान ह्या फावटीचो 27 स्टेट सब ज्युनियर आनी ज्युनियर स्टेट एक्वेटिक चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज केल्ली आसा आनी फुडले 3 दीस हो इव्हेंट चलतलो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.